हे मोपापुरती जाल्यार हांव गोंयची पुरती विचारता. जशें तुमी सांगलें की ह्या एरियेंतलो मनीस दुसरी एरियेंतलो गोंयकारच आसल्या सुद्दां टॅक्सी येवपाक दिना. ही जी गजाल चलता ती तुमी कशी मोडून काडटले? हांवें मान्य मुखेलमंत्र्या कडेन उलयल्लो आसा. ही इज द होम मिनिस्टर ऑल्सो, डॉक्टर प्रमोद सावंत. तुवें सारकें स्ट्रिक्ट रावचें पडटलें. आमचे ट्युरिजम मिनिस्टरानूय ताका सांगिल्लें आसा, तुमी सारकी कारवाय करची पडटली. हें आदलें आमी काबार करया, कित्याक एक नवीन दिशा गोंयचे खातीर आनी ट्रान्सपोर्टेशन ईज ऑफ डुईंग बिजनस जेन्ना आमी म्हणटा, सो ईज ऑफ ट्रान्सपोर्टेशनूय जावपा जाय. आमी तांकां सांगलां, म्हणून हांवें सांगलां वी ऑल 3 आर ऑन द सेम पेज एंड आय वूड वॉन्ट ऑल MLAs ऑल्सो टू बी ऑन द सेम पेज. सो सोंपेपण मेळटा. आनी म्हाजी एकूच विनंती आमचे टॅक्सी भावां कडेन, इनफॅक्ट तांचे कडेन हांव मागतां, हालतिकायेन मागतां, प्लीज रियलायज द न्यू रियलिटी. तो आदलो कार्ड गेलो एक आनी तेणी ओपनली थोड्यांनी इंटरव्यू दिला. आमी फक्त 2 वा 3 ट्रीप मारपाक आमकां संवय आहा. इतलें करून आमकां मागीर घरा बसपा जाय, रेस्ट करपा जाय. हुंयचे काळान तुमी रावता, हुंयच्या संवसारान तुमी रावता. संवसार बदललो. होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज विथ टेक्नॉलॉजी. वी आर ओनली एडॉप्टिंग टेक्नॉलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पॅसेंजर एंड द टुरिस्ट. आमी लास्ट वीक एक डिबेट केली, ताचेर तांणी एक इशू काडलो टॅक्सीच्या असोसिएशनान की तुमकां जर ॲप हाडपाचें आशिल्लें जाल्यार आमकां मिटर कित्याक घालपा लायलें काय म्हण. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? सी, मिटर कशें आयले, TTA जी कोर्टान गेले आनी तेन्ना द बेस्ट अवेलेबल ऑल्टरनेटीव वॉज पुटींग द मिटर्स. आनी मिटर गायले जाल्यार सुद्दां तेणी एक पयसो दिवना. आमी फ्री मिटर दिला न्ही, सरकारानूच पयशे मोडला. तेन्ना सुद्दां हांवें कितें म्हणलेलें, वी वील ट्राय टू एडॉप्ट सच टेक्नॉलॉजी. द सेम मिटर्स कॅन बी चेंज विथ द चेंज इन सॉफ्टवेअर एंड ऑपरेट देम एज इफ देर इज अ ॲप. सो वी वील लूक इन टू दॅट एस्पेक्ट एज वेल. आमी तेंय पळयतले कितें करपा जाता तें. आतां मिटर घातलें म्हूण तें खूंय वापरता मिटर, कोणूच वापरना मिटर. आमी ड्रायव लॉन्च केली, तांकां कोणासतना सुद्दां पळोवपा. आमी आमचे लोक थिंगा दवरले. 10 जाणांतले 9 जाण मिटर यूज करना आनी ट्युरिस्टां फूल करता आनी तांकां बाबडे ऑल्टरनेटीव ना. म्हाका एक सांग, हू वील बेर द हॅसल्स विथ द टॅक्सी फेलोज? हॉलिडे येता तेन्ना तूं मुडान येता, चल या म्हूण, पूण तांकां दूख केन्ना जाता? एक शॉर्ट डिस्टन्सा 3000 4000 चार्ज केले, कितलेशे उदाहरणां आसात. तेन्ना तांकां दुखता, तेन्ना ते कंप्लेन करता. आनी आतां आमी ते ॲपूय केल्ले आसा दॅट यू कॅन कंप्लेन वाया द ॲप. सो वी कम टू नो रियल टायम खूंय कितें जाता तें. आर्ग्युमेंट ते घालतात केन्ना केन्ना की आतां इयर एंडाक आसा आमी, सो सगळे जाण आपल्याले रेटी वाडयतात, टॅक्सीवाल्यांनी रेटी वाडयल्यार तुमकां त्रास कितें काय म्हण. इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम हांव तांकां सांगपाक सोदतां, हांगा हांव आश्वासन दिवपाक सोदतां. लेटर ऑन आय वील इन्क्लूड डायनॅमीक प्रायसींग. म्हणजे सीजन जेन्ना जाता आनी हाय डिमांड इज दॅट टॅक्सी, इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम, नॉट इमिडिएटली. फर्स्ट यू जॉइन द ॲप. I promise you I will have dynamic pricing where you will be able to charge slightly higher. तुम्ही चड पयशे जोडटले इन पीक टुरिजम सीजन. हें हांव तांकां स्पश्टपणे आश्वासन दिवपाक सोदतां. पूण सगळे एकदां जातलें हें अशें जावपा ना. पयले तुमी ॲप जॉइन जावपा जाय, सिस्टमी भितर या. आनी हांव तांकां सांगपा हेंय सोदतां, देर इज नो ऑल्टरनेटीव अदर देन जॉयनिंग एन एडॉप्शन ऑफ टेक्नॉलॉजी. दे हॅव टू जॉइन द ॲप. तांकां दुसरो उपाय ना. आनी ते तरी आदले भाशेन दादागिरी करून आमी करतात तेंच म्हणजे सारतले, ते जावपा ना. आनीक मुद्दो येता तांचो की जेन्ना गोवा मायल्साक जे कोण जॉइन जाल्यात तांकां पेमेंट येवपाक 1 म्हयनो 2 म्हयने लागता म्हणून. सो हो एक आर्ग्युमेंट ते सदांच मुखार करतात. एज गव्हर्नमेंट वील यू इंटरवीन इन सच कायंड ऑफ मॅटर्स? आय डोंट थिंक दीस इज अ रियलिटी. म्हाजी म्हायती प्रमाणे दीस इज नॉट अ रियलिटी. एंड इफ इट इज सो, आय वील गेट इट सॉल्व इमिडिएटली. तितलो आमचो कंट्रोल आमी दवरतले. टॅक्सीवाल्यांक कोणाकूच त्रास जावपा ना. पेमेंट इमिडिएटली मेळटलो. आनी वयल्यान हांव मुद्दाम सांगता, आतां इवन ॲप बेस्ड टॅक्सी आसा. फाल्यां ॲप बेस्ड टॅक्सी केली, वेवस्थीत ॲप बरी. थोडे ट्युरिस्ट अशे आसा, तीच गाडी सोदता, तोच ड्रायव्हर सोदता. दॅट नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप देम. इनफॅक्ट इट इज गोइंग टू बी डबल बेनिफीट. एअरपोर्टार ॲप टॅक्सी घेयली आनी ते गेले वेवस्थीतपणे आनी ते एक पॅसेंजराक ड्रॉप केलो. सिन्स दे हॅव द ॲप, दे कॅन गेट अ रिटर्न ट्रीप एज वेल. सो इट इज डबल ट्रीप फॉर देम. हांवें रिटर्न ट्रिपीचे बाबतींत मुद्दम विचारता, कारण खूब जाय जातात की गोंया भितर रिटर्न ट्रीप मेळना, सो आमी डबल चार्ज करतात. बट रिटर्न ट्रीप हाडपाची परिस्थिती उरना, कारण एकट्यान जर एअरपोर्टा वयल्यान कोणा पिकअप केलो आनी समजा खंयचे तरी एका एरिये भितर ड्रॉप केलो, तो रिटर्न ट्रीप घेवपाक गेल्यार थंयचे जे टॅक्सी असोसिएशन आहा ते बोवाळ घालता. तेंच हांवें सांगलां. ते तुमी म्हणटात की होम मिनिस्ट्रीचो असिस्टन्स घेवन, पुलिसेचो असिस्टन्स घेवन तुमकां ही गजाल जाग्यार घालची पडटली. आमी घालतलेच. ते आमी सारकी निर्णय घेतलेलो आसा. अंडर नो सर्कमस्टन्सीस वी वील टॉलरेट दीस दादागिरी म्हूण. हें सारकें काबार जातलें. हें हांव हिंगा
आश्वासन दिवपाक सोदता कित्याक हे तिगूय जाण आमी मेळून डिसायड केल्ले आसा आनी आमी बाकीचे आमदारांक कॉन्फिडन्सान घेतलेले आसा आनी घेतलेय बीन आनी What will happen to those taxi fellows who don't join the app? सी पयर तुमकां खबर आसा मुर्मुगांव कितें जालें ते दोग जाण तांकां फाल्यां वयता ती शोकॉज नोटीस वाय दे परमीट शूड नॉट बी टर्मिनेटेड एज आय हॅव अर्लियर एश्योर्ड तेंची दोग जाणांची परमीट कॅन्सील जातली 6 म्हयने तरी ते टॅक्सी चलोवपाक शकपाना गूड बिहेवियर आहा सुदारले जाल्यार परत मेळपाक शक्य आसा नाल्यार मेळपाना हे शुआर सांगपाक सोदता आनी हे भाशेन कोणूच अनरुली बिहेवियर केल्यार आमी इमिडिएट परमीटूच कॅन्सील करतले हे हांव स्पश्टपणे सांगपाक सोदता आमदारांक कितें सांगतात अजून पर्यंत म्हाका दिसता कांय आमदार ऑल्दो गव्हर्मेंट इज टेकिंग सच अ फर्म पोजिशन कांय आमदार आर स्टील ट्रायंग टू बी आय वोंट कॉल इट पॉप्युलिस्ट बिकॉज जनरल पॉप्युलेशनाचो सेंटिमेंट जर पळयलो इट इज सर्टनली विथ वॉट द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू डू बट ह्यो जो टिपिकल वोट बँक फंडा आसा अजून कांय आमदार अशें दिसता की तो सोडपाक तयार ना सय समटायम्स इट इज पोस्चरींग लोकांक दाखोवपा आपूण तुजे बरो आसा म्हूण ते सारके तेंचे सेंटिमेंटाचेर एगेन्स्ट वता म्हूण दाखोवपाक मेळना पूण आतां आमी तांकां समजणी दितोगोच हांव तरी समजता ते बरे भाशेन तेंचो समज तेणी घेतलेलो आसा आनी ते दे वील फॉल इन लायन देर इज नो प्रॉब्लेम अबाउट दॅट